आगे वोट तुजो भावार्थ ही उतरां आमी आतांच आयकल्यांत जेजून ते कानाचे बायलेचो भावार्थ पळोवन तो अजाप जाता. कानाची बायलेचो भावार्थ आज आमी पळयता. आमी आदल्या काळांत पळयत जाल्यार देव इस्रायल प्रजेचो जायतो मोग करता, तांचो जायतो परामर्श करता, तांचे पासून झुजता. ते आमी आदल्या काळांत वाचीत जाल्यार जायत्यो आमकां घडणुको मेळटात. आनी आयच्या शुभ वर्तमान लेगून जेजू तेंच करूंक सोदता. तो शिसांक म्हणटा, हांव इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेळ्यांक सोदूंक आयलां. आनी ही काना गांवांतली बायल ती परदेसी. आयज आमी हे बायलेचो भावार्थ पळयता. जेजू जावन आसा मसाया आनी तिका तें पयलें कळ्ळें. जायते जुदेव आसले, ताचे धर्मशास्त्री, जायते तांचे फारिझेव, ते जेजूक मेसाया म्हूण मानूंक तयार नासले. पूण एक आयज परदेसी बायल, दुसऱ्या गांवांतली बायल, ती जेजूक मेसाया म्हूण मानता. आमी जाणाव मेसाया दाविदाच्या घराण्यांतल्यान येतलो म्हूण. आनी आयज आमी त्या बायलेच्या तोंडांतल्यान ही उतरां आयकतात, सायबा दाविदाच्या पुताक म्हजी काकलूत कर. गोडी ते बायलेन जेजूक विस्मितां करता आसतना पळयलो ना आसतलो, पूण ताच्यो खबऱ्यो आयकल्यो आसतल्यो. आनी त्योच आयकून ती गोडी तिका बरोसो येयला आसतलो, फकत जेजूच म्हजे दुयेक बरो करूंक शकता. आनी आमी पळयता जेजू 3दां ते बायलेक नाकारता. पयले फावटी तो कांयच उतरां म्हणिना. दुसरे फावटी तो शिसांक सांगता, आपूण इस्रायलाच्या सांडलेल्या मेंढ्यांक सोदूंक आयलां. आनी तिसरे फावटी तो ते बायलेक नॅगेटीव उतरां, बरींच हार्श उतरां तो म्हणटा. ती सुण्याच्या पेट्या कडेन ते कंपेर करता. म्हज्या भावान भयणो, ही आयकले उपरांत आमकांय वायट दिसता आसतलें. आमी म्हणटा आसतलीं जेजू एक निबर काळजाचो अशें दिसता आसतलें आमकां. पूण आमी मनान धरूंक जाय की ही हो शुभ वर्तमान बरयला तो मातेवान बरयला. मातेव एक जुदेव आनी जुदेवांक न्हू, दुसरे गांवचे लोक, दुसरे जेंटायल्स आसात तांकां अनक्लीन डॉग्स म्हणून मानताले, मेळी सुणी अशें म्हणून मानताले. तो तींच उतरां तो आयज जेजूच्या तोंडांत घालता. मोगाच्या भावान भयणो, आमचो जेजू असलो न्हय. आमचो जेजू कडेन आमकां आमची परिक्षा घेता आसतलो. पूण आनी आमी आयज ते बायलेचो भावार्थ पळयता. 3दां नाकारून देखून ती जेजूची फाट पळयना, सोडिना. ती जेजू लागीं वचत रावता आनी तिचो भावार्थ करून जेजूचेंय काळीज मोवाळ जाता आनी तिची इच्छा पुरी करता. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता. आमी देवा लागीं मागतात आनी जेन्ना आमकां मेळना तेन्ना आमी सोडून दितात. आमचें आख्खें जिवीत इबाड जाता. जायते फावटी आमकां जाय ती आमी देवा लागीं मागता, पूण देवाक नाका तें. देवाक आमचे पासून ताच्याहून व्हड, ताच्याहून बरें आनी कितें दिवंक सोदता तो. तर मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी त्रासांत आसात, जेन्ना आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, तेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरूंक हे काना गांवांत भायले भाशेन आमी जेजू लागीं परतून वचून आनी खोल भावार्थान आमी देवा लागीं मागूंक ही कृपा मागुया.